धिऱ्यो कायदेशीर करच्यो काय ना हो गोंयांत सध्या वादाचो विशय। पयलेच फावट प्रुडंटान हाचेर सरकार पक्ष, धिऱ्योकार आनी गोप्रेमींक एका माचयेर हाडले। आपलो धिरयांक तेंको पूण सभाघर समितीचो अध्यक्ष म्हूण आपूण सगळ्यांच्यो बाजू आयकून घेतलो म्हूण विष्णू उलयलो। धिऱ्योकार म्हणटात ह्या विशयाचेर राजकारण करचें न्ही, धिऱ्यो हो पारंपारीक खेळ। राष्ट्रवादी म्हणटात सरकार कायदो खुट्याळाक लायला। गोरक्षावाले म्हणटात धिऱ्यो पारंपारीक उरिल्ल्यो नात। कायदो चुकीचो अशें तुमकां कित्याक दिसता? कायदो चुकीचो अशें हांवें म्हणूंकूच ना। सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आनी गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट हांच्यो तरतुदी पाळून बरोबर जनावरांक कसलीच इजा करिनासतना धिऱ्यो जातात जावं शकतात काय ना हेजो अभ्यास करपा खातीर एक समिती नेमची। एनिमलांक इजा जावन धिऱ्यो जातात तेंचें आमी समर्थन करतात अशेंय म्हणून ना। मत म्हजें अशें, हांव अशें एका वाठारांत वाडलां जे वाठारांत धिऱ्यो हें लोकांचें पॅशन आहा। म्हज्या ल्हानपणा पासून हांव पळयतां आनी जे वेळार हांव पळयतालो धिऱ्यो तेन्ना धिरयांचेर पयसो लागनाशिल्लो, बेटींग जायनाशिल्लें, कांय जायनाशिल्लें। फक्त परस्पर एक आनंदा खातीर आनी शेतकऱ्याचो टायमपास म्हणून धिऱ्यो जाताल्यो। वी आर नॉट अगेन्स्ट धिऱ्यो, बट दे शूड बी रेग्युलेटेड बाय लॉ। पयर जी कळ्ळा ते फक्त उक्तें जालां की ह्या सरकाराक हॅज गॉट स्कॅन्ट रिस्पेक्ट फॉर द ज्युडिशियल सिस्टम। राजन बाब म्हणटा करात, पण जोपर्यंत कायदो जाग्यार पडना तोपर्यंत करनाकात। तुमचें मत कितें? धिऱ्य हे जे चलता पळय ते आयचे आनी कालचे ना। आमी एका धिऱ्य झुंज म्हणना तर आमी तेका एक खेळ म्हणटा। हो आमचो खेळ हो पारंपारीक, हांव म्हणटा तेचेर राजकारण जावंक जायना। ते म्हणटात की आमी इतले प्रेम करतात, जाल्यार तांचे प्रेमाचेर तुमकां ऑब्जेक्शन कसलें? त्यांचे प्रेमाचेर ऑब्जेक्शन ना, पण त्यांचे जी नियत आसा, एम्बिशन तेच्या फाटले आसा, ते दुबाव आसा आनी भितर व्यवहार आसा। आज हे मुख्य धिऱ्यो घडोवन हाडपी ग्रूप तयार जाल्ले आसा आनी इट इज अ प्रोफेशनलायज आनी ताज्या फाटल्यान तांकां सोरो दिलो वता, खंयचे थंय विकलो वता, इवन बैलांक सुद्दां सोरो दिलो वता। मनोरंजन जर जाय जाल्यार एनिमल्सा फाटल्यान मनोरंजन मनीस कसो मेळयता? पुलीस हे सगळे मॅच फिक्सिंग आसा आनी आमचो आरोप आसा की पुलीस हे पयली गिल्टी आसा आनी कलेक्टर आसा, नॉर्थ कलेक्टर आसा। मंत्रिमंडळातले फेरबदल खंय आतां ऑक्टोबरांत जातले। मगोच्या मंत्र्यांचे कितें करप हाचेरच सध्या सगळें अडला। गोंयच्या बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक मगो नाका, मात दिल्लीतल्या बीजेपी फुडाऱ्यांक मगो जाय। अशा परिस्थितीत सध्या मंत्रिमंडळ विस्तार घुसपला। मुख्यमंत्री दिल्ली वचून बीजेपीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक मेळ्ळा, मात मगोक घटस्फोट दिवंक तांकां ग्रीन सिग्नल मेळना म्हूण खासा गोपांतल्यान समजला। सध्या तरी सुदिनाच्या खात्याचें कितें करप ताचेर खल चल्ला। कॅबिनेटाचें कितें करप हाचेर निमणो निर्णय घेवंक मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार दिल्ली गेल्लो। गोंयांतल्या भाजपा फुडाऱ्यांक मगो वांगडा युती नाका, मात आतां युती तोडपाची पक्षाची तयारी ना। मुख्यमंत्री तेच म्हणटा। आमच्या संघटनात्मक निवडणुकीची प्रक्रिया चालू जावंक जायता। तो टर्म 3 वर्षाचो आसता, तो सोपत आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे फुडल्या ऑक्टोबरच्यान आमकां निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करूंक जाय। शेड्यूल ठरवपाक आमी संघटन मंत्र्या बरोबर काल बसलेले। केन्नाचे जातले कॅबिनेट एक्सपेन्शन? जातले ऑक्टोबर म्हयन्याच्या सुरवातीक बीन अशें। पण एमजीपी कंटिन्यू जातली न्हय अलायन्स? हा, एमजीपी बरोबर आमी इलेक्शन केल्ले, इलेक्शन आमी बरोबर केलां, त्यामुळे आसतले ते आमच्या बरोबर। मात सुदीन ढवळीकराची दोनूय म्हत्वाची खाती पीडब्ल्यूडी आनी ट्रान्सपोर्ट काडून घेवपाक सध्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचो मुख्यमंत्र्यांचेर प्रेशर आसा। मात दिल्ली सावन सुदिनाक बरो तेंको आशिल्ल्यान तेवूय सारके थारना। खासा गोपांतल्यान समजला ते अशें, सुदिनाची खाती काडपाक गोंय भाजपा तयार, मात अजून दिल्ली सावन क्लियरन्स ना। मुख्यमंत्र्याची सुदिनाची खाती काडपाची तयारी, मंत्रीपद मात शाबूत दवरपाचेर कल। खाती काडटकच सुदीन युती तोडटा जाल्यार तोडू, बीजेपीन ती तोडली अशें जावं नये हो हे फाटलो हेत। ही सगळी गणितां जुळनात म्हणूनच मंत्रिमंडळाचो विस्तारय ऑक्टोबराचे पयले सप्तका मेरेन फुडें धुकल्ला। मिकीचे ख्यास जातकच मंत्रीपद गेले, मात ते गोवा विकास पार्टीच्याच आमदाराक दिवचे अशें ना। तो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो हे पार्सेकारच स्वता उलोवन दाखयता। त्यांची मिनिस्ट्री अशी नसता ती मिनिस्ट्री ही इट इज मुख्यमंत्र्याचो प्रेरोगेटिव्ह, कोणाक दिवप कशें दिवप। एक गजाल मात हातूंतल्यान स्पश्ट जाता, मगोक धरची काय सोडची तेच अजून बीजेपीक कळना। धरल्यार चापता, सोडल्यार धांवता अशीच सध्या ह्या युतीची गत जाल्या। कॅबिनेटाचेय तशेंच।
सोपूत विधीच्या पयल्या राती जे थारता ते खरे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मक्का गचमुड्डी जाल्ल्यान हज यात्रेक गेल्ले 700 वयर मुस्लिमांक मरण आयला. ते भायर सुमार 800 वयर लोक जखमी जाल्यात. हज यात्रेक संवसारभरांतल्यान 20 लाखां वयर आयिल्ले. सैतानाक फातरावपाच्या वेळार गचमुड्डी जाली. भारतांतल्यान 1,36,000 मुस्लिम गेल्ले. गोंयच्यान 200 लोक गेल्ले. विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण 2 भारतीय जखमी जाल्यात. घेऊया एक विराम.